प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 42 to 46 पर्यंत. आनी आमी काल पळयलां की कालच्या शिवर्तमानान पळयलां की एक फारिजियो जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयता आनी तो थिंयसर पळयता की जेजू हात धुयना आनी जेजू ताका खरेंच ताका एक शिकवण दिता की ह्यो भायलो दोबा जो सगळें भायलें जें करता तें कसलोच फायदो ना. कित्याक देव सदांच आमच्या काळजान पळयता, भितर पळयता. मनीस भायर पळयता पूण जेजू हो देव आमचें काळीज पळयता. आनी आयज कितें घडटा ते त्या जाग्यार हात फारिजांच्या घरान हात आनी तो फारिजांक एक शिकवण दिता. तेजे उपरांत थिंचर कोण आसता, धर्मशास्त्री आसतात थिंचर. आनी धर्मशास्त्री असतात आनी ते म्हणटा जेजू तूं तांकां ह्या फारिजांक इतली शिकवण दिता, इतलें तूं तांकां अपमान कोत्ताय, पूण जेन्ना तांचे कडेन उलयता आमकांय अपमान कोत्ताय. आनी ते कितें म्हणटात, गुरुजी अशें उलय तूं आमकां अपमान कोत्ताय. आनी तेन्ना जेजू तांकां कितें म्हणटा, जेजूय तांकां म्हणटा, धर्मशास्त्रानो तुमचेय कोटा सोंसूंक जायना तसली ओजीं तुमी मनशाक व्हरूंक लायतात, पूण ती ओजीं एक बोट पर्यंत तुमी लायशात नान. कित्याक भाव भयणीनो, फकत शिकवण दिली, देवाचें उतर परगट केलें, सगळें केलें, कितें फायदो आहा? लोकांक सजमणी दिवपाची गरज. हो लोक जो धर्मशास्त्री आसलो, हे फारिजियो आसले, ते आपणाचेंच पळयताले, आपणाचें कितें बरें फायदो जातलो तांकां, आपली पोटां कशीं भरतलीं, कोण तांकां चड पयशे दितलो, तशेंच पळयताले. आनी भाव भयणीनो, हे धर्मशास्त्री, हे फारिजियो लोकांचें कांय तांकां नासलें, तांकां फकत तांचेंच पळोवपाचें आसलें. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येता तो पळयता की सगलो लोक जो आसा तो ते मेंढरे, तांकां गोडी ना. ते मेंढ्यान नासतना कसले गोडी नासतना ते मेंढरे ते सगळे. आनी इंग्लिशीन म्हणटा शीप विदाउट अ शेपर्ड. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हें सगळें पळयता संवसारान येवन, ह्या धर्मशास्त्र्यांक, ह्या फारिजियांक जें तांकां काम दिल्लें देवान, हें बरें देवाचें उतर परगटोवपाक मोगान चलपाक, हे लोक आपणाचेंच पळयताले, तांकां लोकांचें कांय पडोंक नासलें. आनी कितें घडटा, जेजू तांकां खरेंच म्हणटा, कोटा एक दीस येतलो तुमी देवाच्या फुड्यान नासतल्यात आनी देव तुमची सट्टी घेतलो. कित्याक हांव आयलां ह्या लोकांक काकूट दिवपाक, तांकां कृपा दिवपाक, तांकां देवाचो मोग दाखोवपाक. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी सगळीं म्हणटा की आमी खरेंच जेजूच्या पाटलावदार म्हणटा, आमी खरेंच म्हणटा आमी देवाक मोग कोत्ता, देवाचो मोग कोत्ता. हो मोग जो देवाचो आहा, पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आमकां मेवला, आमच्या काळजान मेवला. हो मोग आमी दिवंक जाय सगल्यांक, आमच्या भाव भयणांक. जेन्ना आमी मोगान चलता तेन्नाच आमचो भावार्थ गोड जाता, आमी सगळें देवाचें बरें जाता. आमी बरी शिकवण दिली, सगळें बरें केलें, सगळें देवाचें उतर उलयलें, खूब मिलाग्री केल्यो, कसलोच फायदो ना. पूण जेन्ना आमी मोगान चलता, खरेंच जो मोग आमच्या भितर आमकां मेवला, देवाचो मोग जो पवित्र आत्म्यान आमचे भितर व्हांवून दिला आनी आमकां आमच्या काळजान भरला, तो मोग आमी सगल्यांक दिवपाची गरज. जेन्ना लोक त्रासान आसा, भुकी मरतात, दुयेंत आसात, तांकां कसले त्रास आसात, आमी थंयसर वचोन तांकां मेळोन तांकां देवाची बरी खबर दिवन तांचे त्रास कमी करून, तेन्नाच की आमी खरेंच आमच्यान मुडी येता की आमी खरेंच जेजूच्या पाटलार. फकत आमीच आमचें पळयता, आमकां आमचें मागणें जेन्ना आमी जेजूशी येता, मागणें आमचेंच. बाबा जेजू म्हाका बरो कर, म्हज्या भुरग्यांक सावूत दी, तांकां बरी शिर्वीस दी, तांकां गाल्फान वच, तांकां बोटीर धाड, हेंच मागणें आमचें आनी आमच्या फामिलीचें. पूण जेन्ना आयज खरेंच आमी जेजूच्या पाटलादार म्हणटा, खरेंच आमी सासणान जेजू बरी जिवंक आशेता, तर आमी खरेंच हो जो आमची जिवीत जें आसा मोगाचें,
तें आमी जिवोया, खरेंच आमी दुसऱ्यांक पावुया आनी खरेंच ह्या पॅन्डेमीक आसतना कोरोना व्हायरस जें चलता कितलो लोक त्रासान आसा तांकां आमी पावूंक देवाचो मोग दिवपाक आमी वावरुया. आयज तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.